आयज एक व्हेरी इम्पॉर्टंट इश्यू आसलेलो आनी हांव मुद्दम तो डिस्कस करपाक लागून एमपीडीच्या चेअरमॅनाक मेळपाक गेलो. म्हजी एक बरी चेअरमॅना कडेन मिटींग जाली. जो इश्यू आसलेलो आयचो तो इश्यू इज दॅट सडनली रायज इन फीस ऑफ आमचे जे स्कूल हांगा एमपीडीचे स्कूल आसा, एमपीएचे स्कूल जे आसा, DPR हायस्कूल, तेजे सडनली फीस वाडयलेली आसा. आनी फीस वाडयल्या ती इन द मिडल, म्हळ्यार आतां एकाडेमीक इयर चालू आसा न्हू, जुनानसून भुरग्यांचे स्कूल जाल्यार हाफ वे पावलेले आसा, फर्स्ट टर्म जावपाक येयलेले आसा आतां. आनी सडनली ह्या म्हयन्यासून ऑक्टोबरानसून एक तेंच्यांनी नोटिफिकेशन काडलेलें आसा आनी स्कुलाची फीस वाडयलेली आसा. ही नोटीस तेंच्यांनी काल तेंकां पेरंट्सांक दिला. आनी अचानक तेंच्यांनी फी वाडयली आनी ती फी बीन अशी वाडयलेली आसा ती ऑलमोस्ट डबल जालेली आसा. जे म्हयन्याक 2400 रुपया जे पे करताले पेरंट्स, ते सडनली डबल केलेले आसा आनी इट इज नाव 4200 रुपीज मंथली तांकां भरचे पडटले. ते हांव चेअरमॅना कडेन डिस्कस करतालो कित्याक अशी सडनली इन द मिडल ऑफ द एकाडेमीक इयर कशें तुमी वाडोवंक शकता काय म्हणून. आनी आयज कितलीशी पेरंट्स, कितलेशे लोक सगळे जाण म्हाका मेळपाक येयले. तेंच्यांनी म्हाका एक रिप्रेझेंटेशन दिल्लेलें आसा फ्रॉम पेरंट्स ऑफ स्टुडंट्स ऑफ MPA प्रायमरी स्कूल. हे म्हाका एड्रेस केलेले आसा आनी सगळ्यांनी तेंच्यांनी मेन्शन केलेलें आसा की वी वूड लायक टू गेट यू आवर MLA notice that our children in MPA school as the management have changed their fee structure in the middle of the academic year from almost double as we are almost burdened with financial. आणि ते सगळे घालून दिले. एवरीबडी हे सायन आहे, सगळ्यांनी मोर देन 300 पेरंट्सांनी म्हाका सायन करून हे पेटिशन दिल्लेले आसा आनी दे आर व्हेरी अपसेट. पेरंट्स पळोवपाक गेल्यार ऑलमोस्ट एजिटेट मुडान आसा. ते म्हणटा आमकां हे परवडपाना. आनी तुमकां खबर आसा आमच्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन जे हांगा भुरगे शिकपाक वयता ह्या स्कुलान, आमच्या DPR प्रायमरी स्कुलान जे शिकपाक वयता तेंचे पेरंट जे आसा तुमी पळयला सगळे आमचे मिडल क्लास. तांकां सॅलरी आसून एक 10,000 15,000 20,000 सॅलरीचेर ते आपले घर चलयता. आनी तेंचे एक बाबा विश आसता की आपलो भुरगो बरो शिकचो. पेरंट्स आसा ते भुरग्यांच्या शिक्षणाक इन्वेस्ट करता आनी सडनली जेन्ना ही फीस डबल जाता ते रियली अपसेट. बाबा हे कशें आमी हँडल करतले काय म्हणून. ते आमी पळयता पेरंट्सांची जी सॅलरी आसता तेजे भितर तेंच्यांनी प्लॅनिंग केलो आसता बाबा म्हयन्याक आमकां 2,500 रुपया फी भरूंक जाय. जो बाबा एक 15,000 20,000 सॅलरी घेता ताका सडनली डबल केले, 2,500 जाका 5,000 भर म्हटलें जाल्यार तेजो सगळो आख्खो हालपाचो आसा. एक पेरंट्साची 2-2 भुरगीं शिकपाक वयता, थोड्यांची 3-3 भुरगीं आसा. तेंच्यांनी कितें करपाचें. सो अशी ही परिस्थिती जावन पडलेली आसा. सो हांवें मागलें आसता आमच्या चेअरमॅना कडेन MPDच्या की बाबा हेजेर सोल्युशन काडचें म्हणून. आनी चेअरमॅनान म्हाका एश्युअर्ड केलेलें आसा हेजेर कितें तरी सोल्युशन आमी काडटले म्हणून. आयज हांवें MPDकूय सांगलें पळय म्हळ्यार आयज ही ऑर्गनायजेशन सेंट्रल गव्हर्मेंट ऑर्गनायजेशन, आयज जेन्ना एक सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें ऑर्गनायजेशन जें आसता तें लोकांच्या लागून आसूंक जाय, लोकांच्या बेनिफिटाक लागून आसतलें. आयज तुमच्या फंड्सांसून जे आमचे CSR फंड्स आसा, हे CSR फंडांसून लोकांचें डेव्हलपमेंट जावंक, लोकांचें हांगा लोकांचें बरें जावचें जावन तुमी लोकां कडसूनच पयशे घेता. आयज आमच्या मुर्मुगांव गोवान आमी सगळे लोक MPD खंय ना जाल्यार खंय सपोर्ट करता. कित्याक आयज आमी पळयता MPDन जो अनवॉन्टेड कोल येता, जो आमी सदांच डिमांड करता कितें ग्रीन कार्गो येवचो म्हणून, हांगा अनवॉन्टेड गुड्स येता जशें कितें कोल येता, मागीर बॉक्सायड येता, हे सगळे पॉल्युटेड कार्गो येता. तरी पासून लोक खंय तरी आसूं म्हणटा बाबा MPD खंय तरी वयर सरल्या, MPDची त्रासान पडला, फायनान्शियल बेनिफीट जावन MPDक बाबा खंय तरी आमकां बेनिफीट जावचो. बट लोकांनी हे सगळे पोल्युशन खावपाचें, डस्ट पोल्युशन घेवपाचें वयल्यान, कोलाचें पोल्युशन, बॉक्सायडाचें पोल्युशन, सगळे पोल्युशन घेवन वयल्यान आमचें जें एड्युकेशन सिस्टम आसा जी MPD, थंय तुमी मदींच डबल करता फीस. हे कोणाकूच मान्य ना आनी स्पेशली पेरंट्सांक मान्य ना. फाल्यां तेंच्यांनी मिटींग आफयल्ली आसा पेरंट्सांक. पेरंट्स आर ऑलमोस्ट इन एजिटेटेड मूड आनी हांव म्हाका सांगून सांगलां MPD चेअरमॅनाक की हेजेर बाबा बेगीनच्या बेगीन सोल्युशन काड. दीस इज नॉट वायबल. तुमी आतां जर वाडोवपाचें आसलें जाल्यार तुमी न्यू एकाडेमीक इयर जेन्ना स्टार्ट जाता तेन्ना तुमी पेरंट्सांची मायंड तयार करा. दे वील बी रेडी. बाबा आमकां इतली फी पडटली, ह्या स्कुलान एडमिशन घातलें, कोणा कडेन जाता ते घालतले, नाजाल्यार ते दुसरे कडेन शिफ्ट करतले. सडनली मदीं तुमी कंपल्सरी करता, हे जावंक शकना. पेरंट्स आर नॉट एग्रींग आनी हांव खंय तर दिसता की हे बरोबर न्हू. हांवें मागल्या चीफ मिनिस्टरा कडेन, हांव पर्सनली CMाक मेळटलो आनी हे सगळे ब्रीफ करतलो कित्याक हो कालचो इश्यू आनी कालूच म्हाज्या नजरेक येयला आनी आयज पेरंट्स येवन म्हाका हो मेमोरंडम दिवन गेल्लो आसा. म्हाका दिसता हे डिसिजन जे घेतलेले आसा ते होल्डाचेर दवरपाचे आसा चेअरमॅनान. आनी जर तो होल्डाचेर दवरना जाल्यार पेरंट्स सगळे एजिटेट जातले आनी मागीर डिफरंटली हे जातले. सद्या
आख्ख्या मुर्मुगांवच्या लोकांक दिसता एक एड्युकेशन सिस्टमाचे सडनली इतलो रायज जावप म्हटल्यार इट इज इनजस्टीस ऑन द पीपल ऑफ मुर्मुगांव